नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलांतू प्रसार जावचे योगक्षेम कार्यक्रमाक हांव सक्कड वीक्षकांक स्वागत करता. आमगेले योगक्षेम कार्यक्रमाचे एका एपिसोड आनी दोन्ही एपिसोड पळोवन तुम्ही योगाभ्यास करतसाची म्हूण हांव लेखता. आयचे आमगेले तिन्ही एपिसोडांतू आमी डायबिटीजा बग्गे उलोवया. डायबिटीक कंडिशनाक कसं पुरा एक आहार घेवका, तशीची कसं पुरा योगासन केल्लरी डायबिटीज म्हणजे कंट्रोलांतू आसता म्हणून डॉक्टर विशाखा भट आमकां आजी सांगताची. सो डॉक्टर विशाखा, आतां डायबिटीज म्हणकुडले सामान्य जावन पुरो जण शुगर म्हूण सांगताची. हे डायबिटीजाक शुगर म्हणून कलेक आपयताची. सो डायबिटीज म्हळ्यार एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. हांतू मेन कॅरेक्टरिस्टीक म्हळ्यार क्रोनीक हायपरग्लायसिमिया म्हळ्यार आमगेल रक्तांतू ग्लुकोज कसो आसा ते चड जावन आसचें. ओके, ग्लुकोज म्हळ्यार शुगर. तशी लेमॅन लँग्वेजांत नॉर्मल जावन जेन्ना उलयतना शुगर चड आसा आमकां म्हणून म्हणटाची. तर तशी तांणी डायबिटीजाक शुगर म्हणून रिलेट करून घेतला. आतां मस्त पुरा सिम्टम्स आसता डायबिटीज म्हणकुडले. हे सुरवेक सूर जाताना डायबिटीज कसो पुरा एक सिम्टम्स सूर जाता. सो ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ डायबिटीज येवचे फुडें कळचे फुडें फ्रिक्वेंट युरिनेशन पॉलियुरिया म्हणटांचे म्हळ्यार वॉशरूमाक कंटिन्युअस मस्त पंत वचुका म्हूण दिसचे नॉर्मलाक चड. ओके, आनी ಕೆಲವು जनांक पॉलिडिप्सिया म्हळ्यार फ्रिक्वेंट थर्स्ट तान जोर येता आसता, कंटिन्युअस येता आसता. नॉर्मली एक दीस तान जोर जावचे विंगड दिसान दीस अशी जाताना एक एबनॉर्मल फील येता. तशीची नेक्स्ट पोट्टा भूक जोर जावचे, मस्त नित्राण जावचे, सुस्त जावचे कुडले, आनी सकाळी उठायताना न्हिदून उठायताना माती गुंचे. आनी ಕೆಲವು जनांक अनइंटेंडेड वेट लॉस म्हळ्यार कसनी तांगेले एफर्ट नाशी, एबनॉर्मल जावन वेट लॉस जावचे, वेट उणी जाता वच्चे, एक 10 किलो एक महिने भितर उणी जावचे. सो ह्या पुरा एक ಕೆಲವು सिम्टम्स डायबिटीजाचे. बट ಕೆಲವು जनांक कसं जाता म्हळ्यार डायबिटीज आसता बट कसनी सिम्टम्स आसना. तांगेले ब्लड टेस्ट करतरीच तांकां कळचें ओके म्हाका डायबिटीज आसा म्हणून. सो तशी ಕೆಲವು जन आसतांची. पुरा जनांक सिम्टम्स आसूं काय म्हूण ना, चड जनांक दिसता बट ಕೆಲವು जनांक कसनी सिम्टम नाशी नॉर्मल जावन आसतांची. तशीची स्किन इचिंग तसं कसं नाही असतं की वय स्किन ड्राय जावचे, माउथ ड्राय जावचे, ह्या पुराय एक डायबिटीजाचे जे सिम्टम्स आसता. वय आता डायबिटीक कंडिशनाक कसं पुरा योगासन करूं येता म्हणून सांगून दिता. येस, आज आमी ಕೆಲವು बेसिक म्हळ्यार कंचे पुरा कोरका आमी म्हळ्यार 5 मेन जो आसन कोरनू पळोवया. ह्या तुमी रेग्युलरली ह्या 5 अभ्यासूच मात्र तुमी डायबिटीसा केल्यारी पावता. हाजी ओट्टू आम्ही सेकंड एपिसोडांतू सूर्य नमस्कार अभ्यास केलेला आसा. पयली सांगला सूर्य नमस्कार म्हळ्यार एक पूर्ण व्यायाम. सो सूर्य नमस्कार तुम्ही अभ्यास केल्यारी आमकां डायबिटीजाक भारी छान आमगे मेटाबॉलिझम इम्प्रूव करूंक मस्त हेल्प जाता. सो आयच एपिसोडांत आमी सूर्य नमस्कार दाखयनांची तुमी आमगे सेकंड एपिसोड वचून पळोव येता. त्या आनी ताजे ओट्टू विंगड करचे तसले आमी आसन अभ्यास करतांचे. आतां आमकां डॉक्टर विशाखा भट योगासन शिकोवन दिताची. येस, सो आज आमी ಕೆಲವು एक 4 to 5 कंची मेन आसन कसं केल्यार आमकां डायबिटीजाच्या हांगा म्हणून पळोवन घेवया. तुमी तुमगे योगा मॅटा ओटू रेडी आसन्स म्हूण लेखताव ना म्हूण जाल्यार वग्गी तुमगे योगा मॅट हाडयांची आमगे अभ्यास स्टार्ट करूया. ओके, दोन्ही पाय आतां मुखार हाडया. दोन्ही हात आमगे बटक रिजना लगी. सो आमी बैसून करच्या अभ्यासांतू रिलॅक्सेशन म्हळ्यार पाय दूर, हात मागशी, गळो कंचे कम्फर्टेबल पोजिशनारी आसुका. सो फर्स्ट आज आमी आसन अभ्यासांतू गोमुखासन अभ्यास करूया. ओके, दोन्ही पाय आनी हात ओटू हाडका. आमगेल राईट पाय मडचुनू लेफ्ट पाया सकल तुकुनू लेफ्ट साइडाक ओरका. लेफ्ट साइड बटक रिजना लगी पाय दवरका. ओके, राईट पाय लेफ्ट पाय तशीच मडचुनू राईट साइडाक हाडका. तुमकां खंय जातगी इतले जाता म्हणजे हांगाच मेंटेन करया. ओके, आतां बॅलन्स वेल. उसीर घेता आमगेले दोन्ही हात शोल्डर लेवला हाडया. सो आमगेल कंची पाय वयर आसा ते हात वयर ओरका. सो मिगेल आतां लेफ्ट पाय वयर आसा. सो लेफ्ट हात वयरी
आणि राईट हातू सकल. ओके, दोन्ही हात बेंड करून लॉक करून घेवका. कोणाक पुरा लॉक करू जायना, तुमकां खंय ताय जतगी थंय चाय धरयांची आणि गळ स्ट्रेट कोरका. दोळ मुचयांची. आमगेल शोल्डर ऑब्जर्व करिया, चेस्ट रिजन, पोट्टा रिजन ऑब्जर्व करूया. दीर्घ उसीर घेवका आणि हगूर उसीर सोडका. अशीच आणि दोन्ही ब्रेथाक मेंटेन करूया. आता दोन्ही हात वापस भुजा लेवला आसो. उसीर सोडता हात सकल हाडया. एक एक करून पाय मुखार स्ट्रेच करून घेवया. स्थितीक येवन मागिरी रिलॅक्स करूया. वडोल सांगील म्हणजे पाय दूर, हात मागशी, गळा खंयचे कम्फर्टेबल पोझिशनारी दवरयेत. ओके, सो आत्ता मी केलेलं गोमुखासन. या अभ्यास करचे निमित्ती आमकां डायबिटीजाक ऑफकोर्स लायक आमी ताजे एपिसोड करता आसनची त्या सोन विंगड अनेक रिजन अनेक कंडिशनाक ह्या भारी चांग. खंयच्याक पुरा म्हळ्यार एक आमगेल हायपर टेन्शनाक ह्या भारी चांग अभ्यासू आणि आमगेल्या रेस्पिरेटरी सिस्टमांत खंयचे इश्यूज असलेली दिस इज अ एक्सलंट प्रॅक्टीस. सो नेक्स्ट आमी ह्याच अभ्यासू अनेक पाया ओटू करूया. ओके, दोन्ही पाय आणि हात ओटू हाडया. आत्ता फर्स्ट आमी लेफ्ट पाय मडचून राईट पाया मुळातून राईट साइडाक व्हरका. राईट पाय मडचून तशीची लेफ्ट साइडा हाडका. बॅलन्स वेल. उसीर घेता दोन्ही हात भुजा लेवला हाडया. आता आमगेल राईट पाय वयर आसा, सो राईट हात वयरी, लेफ्ट हात सकल. दोन्ही हात बेंड करचे आणि साध्य जाल्यारी लॉक करून घेवया. आमगेल हात कन्ना लागी आसो. हगूर दोळ मुचया. हॅव अ जेंटल स्माइल ऑन युअर फेस. दीर्घ उसीर घेवचे आणि हगूर उसीर सोडचे. दीर्घ उसीर घेया आणि हगूर उसीर सोडया. अनेक एक राउंड इनहेल आणि हगूर उसीर सोडया. आता दोन्ही हात शोल्डर लेवला हाडचे. उसीर सोडता हगूर हात सकल. एक एक करून पाय मुखार हाडया. स्थितीक येवन मागिरी रिलॅक्स. पाय दूर, हात मागशी, दोळ मुचून रिलॅक्स. आता नेक्स्ट आमी वक्रासन अभ्यास करूया. आमी साइडातून करून दाखयतांची सो दॅट द प्रॅक्टिस इज क्लियरली विजिबल. आता दोन्ही पाय आणि हात ओटू हाडचे. आमगेल फाटी स्ट्रेट आसुका. आमगेल राईट पाय मडचून लेफ्ट नी लगी दवरका. फाटी स्ट्रेट. दोन्ही हात आमगेला बटक रिजना लगी साइडाक. उसीर घेता आता दोन्ही हात आमगेल शोल्डर लेवलाक. लेफ्ट हात वयर तुकून हाणू. राईट पाया लगी खै जतगी आणि राईट हात मागशी. फाटी स्ट्रेट आसुका. तुमगेल हात तुमकां खै जतगी थंयच दवरयेत. साध्य जाल्यार पाया लगी दवरचे. उसीर घेवचे आणि उसीर सोडता राईट साइडातून साध्य जाल्यार तितली ट्विस्ट करचे अंग आणि मागशी पळोवचे. आमगेल पोट्टा रिजन ऑब्जर्व करूया. ह्या अभ्यासू आमगेल पॅनक्रियासाक भारी चांग. आमगेल मेटाबॉलिझम इम्प्रूव करूक हेल्प जाता आणि आमगेल पुरा एब्डोमिनल ऑर्गन्साक भारी चांगी आहे. आता दोन्ही हात शोल्डर लेवल अनेक एक राउंड करूया. राईट हात मागशी. मागशी म्हणताना मस्त मागशी दवरून फाटी स्ट्रेट असना. आमगेल्या बटक रिजना लगी असो फाटी स्ट्रेट जाता. लेफ्ट हात राईट पायाले दवरया. उसीर घेवन उसीर सोडता राईट साइडातून साध्य जाल्यार तितली मागशी पळोवया. दीर्घ उसीराट. खंयचे आसनांतू आमी सांगचे ಕೆಲವು आसनांतू
मेंटेन करताना तुम्ही लायक कोरनू एक 30 सेकंड्स मेंटेन करयांची. आता दोन्ही हातू शोल्डर लेवल, उसीर सोडता हगूर हातू सकल आणि पायू मुकारी. याच अभ्यासात अनेक पाया उठ्टुकोर्या. लेफ्ट पायू मडचू राइट नी लगी, पाटी स्ट्रेट, गर्ल स्ट्रेट. उसीर घेता दोन्ही हातू शोल्डर लेवल. आता आमगे लेफ्ट हातू मागशी आणि राइट हातू लेफ्ट पाया लगी भायर. तुमका खंयच तगी थंयच दवरचे. उसीर घेवन उसीर सोडता लेफ्ट साइडा तुकुनू मागशी पळोवया. दीर्घ उसिराट. पुरा आसनांतू 30 सेकंड्स तुकुनू 1 मिनिट मेंटेन केल्यार भारी चांग. आता दोन्ही हातू शोल्डर लेवल. अनेक एक पंता अभ्यास करूया. लेफ्ट हातू वापस मागशी, राइट हातू लेफ्ट पाया लगी. उसीर घेऊन उसीर सोडता साथी जलल तितले आंग ट्विस्ट करून घेया आणि मागशी पडया. हगूर मध्ये येया. दोन्ही हातू शोल्डर लेवल. उसीर सोडता हातू सकल, पायू मुखार हाणू रिलॅक्स. पायू दूर हातू मागशी. नेक इन एनी कम्फर्टेबल पोझिशन and relax. So आता मी 2 अभ्यास केला. फर्स्ट वन गोमुखासना आणि सेकंड वन वक्रासना. आता मी दोन्ही योगासन शिकलीची. आता मुखारी योगासन शिकचे पुढे मिगेल एक प्रश्न आसा डॉक्टर विशाखा. हे डायबिटीज येवचे का कारण कसं नाही? सो मेन कारण डायबिटीज येवच्याक आता सद्याक ओबेसिटी आता मस्त चढता आसा आमगेलंग मात नाही पुरा कडेन चढता आसा. बट इंडिया आता 3rd मोस्ट ओबेस कंट्री जाला. फर्स्ट वन US, त्याच्या नंतर चायना, 3rd आता इंडिया आयला. सो ह्या एक मेन कारण आता डायबिटीज काउंट चड जाता आसा. सो आम्ही डायबिटीज पळयताना एव्हरी इयर नंबर चढता वता शिवाय उणी जाताना. वर्ल्डांतू 8 जनांतू एकल्यांक आता डायबिटीज आसा. त्यावेळेस सांगले आनी सिंप्लिफाय करपल्यारी 100 जनांतू वर्ल्डांतू 17 जन आमगेले देशातून कॉन्ट्रीब्यूट करता आसचे डायबिटीजाक. सो इंडियांतू या आता मस्त चढता वता आसा. सो फर्स्ट रिजन ओबेसिटी. सेकंड वन आमगेला लॅक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाईफस्टाईल. आम्ही कसं नाही मुवमेंट्स ना, बैशीकडे ना आता काम खाऊचे बैशेतलं निदोचे. सो अशी जाता जाता आमगेल्या अंगात कसं नाही मुवमेंट्स ना, अशी एक रिजन. थर्ड वन केल्या जणांक जेनेटिकली या येऊन असता. फोर्थ आमगेल्या खाण जेवणात समना. आता एक साना एक्झाम्पल दिता. आमगेल्या अद्राक एक चॉकलेट हॉडर चॉकलेट दवरला म्हणून असो. आम्ही आमगेल मना सांगतांचे साना पीस खाऊचे मागीर फाल्यां खावया म्हणून. शुगर म्हळ्यार कितले एडिक्टिव्ह म्हळ्यार आम्ही ते केदन खेळ्ळे केदन सरले म्हणून कळना आमकां. सो ह्या आमकां सान्नांक तुकून व्हड्डांक जाल्यार ह्या सेम. सो ह्या कसं जालां तर शुगर म्हळ्यार एडिक्टिव्ह म्हणून कळ्ळें पुरा जनांक. सो व्हडा कंपनी त्यांनी कसं केलें म्हळ्यार दे हॅव टेकन दीस एज अ एडवांटेज. तांगेल प्रोडक्ट्सांतू खंयच्याक पुरो शुगर जावपी तांकां डेफिनेटली चड शुगर आसा. ते सोडून खंयच्याक पुरो शुगर नाका ताक बरें शुगर घालून आमकां ते चड खावची तशी तांगेल सेल चड जावची तशी केलें. सो ह्या ऑल्सो एक रिजन आमकां. आतां चेडवांक चिप्साक एक्चुली शुगर नाका, तांकां शुगर घालता जाता. तांणी कितली पॅकेट्स चिप्स खातांची म्हणून लायकना चेडवो. त्यावेळी एरेटेड ड्रिंक्स सांगता जाल्यार 1/2 लीटर एरेटेड ड्रिंक्सांतू 12 स्पून्स ऑफ शुगर आसा. आमी 1/2 लिटराक केलो पंत चेड पितांची. सो अशी जाता जाता आमगेला हेल्थ डिटिरिएट जाता आसा. सो आमगेल खाण जेवणांतू मेन रोल प्ले करता. सो ह्या एक रिजन. आनी एक स्ट्रेस. आमकां स्ट्रेस म्हळ्यार चडटा आसा. पुरा रिजनाक स्ट्रेस आमकां साना विशय घेतला आमकां स्ट्रेस जाता, टेन्शन जाता. फायनान्शियल स्ट्रेस आसच्या पुरो, आमगेल वर्क प्लेसांत आसच्या पुरो, घरांत आसच्या पुरो. सो कॉन्स्टंटली आमी स्ट्रेस जावन आमगेल हेल्थ आतां वायट जाता आसा. दिस इज ऑल्सो वन रिजन फॉर डायबिटीज. तशी खाण जेवण टाइम घेयना. खाण जेवण टायमा खावचें ना. सकाळची खाण ब्रंच म्हूण जाता. लंच लेट जावन सांजे स्नॅक्स टायम जाता. ह्या एक कारण. आनीक एक
मेनली बायल मनशालांतू आयची वरले उडोच्या मन ना फ्रिज दवरचे फाल्यां खावचे या ऑल्सो आमगेल हेल्थाक चांगले यावय एक आमगेला रोल साना एस्पेक्टान भाशा पुरो बट यावय एक रोल प्ले करता. आता जनान डायबिटीज कंट्रोल अंतू आसका म्हणल्यारी कसं पुरा करका. सो हांव फर्स्ट सांगील म्हणकी सूर्य नमस्कार एक दिसा अभ्यास करयांची सकाळी 12 राउंड सांजे 12 राउंड करू जाल्यार भारी चांग. बट एक पंत तश म्हणून 12 राउंड कोरनुकांची स्टार्ट करताना सकाळ 3-4 राउंड सांजे 3-4 राउंड कोरनु तुमगे काउंट इनक्रीज करता बच्चांची. आज आम्ही केलेल पुरा आसन तुम्ही डेली रेग्युलर बेसिसार अभ्यास करयांची. हाजी ಒಟ್ಟು तुम्ही रात्री 1 टेबल स्पून मेथी सीड्स उदकांत सोकून दवरयांची. नेक्स्ट डे सकाळी खाली पोट्टारी या सीड आणि या उद्दा दोन्ही घेयांची. हाजी निमित्ती आमगेले शुगर लेवल उन हाडूक हेल्प जाता. ओके या तुम्ही डेली खावेत. तुमकेदन ब्लड शुगर चड आसता तुम्ही या डेली रुटीन जावन कोरेत. ओके आणि ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ जम प्री डायबिटीक आशिल्ले जनांना याची वारा 3 दीस केल्यार पुरो. ओके आनीक एक आमगे मेटाबॉलिझम इम्प्रूव करूक राती न्हिदोचे पुढे सौंफ जीरा आणि ओव या इतल्या इक्वल प्रपोर्शनांत घेवन बज्जून पिट्टी करून एक डब्यांतू दवरून घेयांची. या एक 15-20 डेजचा येता. ओके या तुम्ही 1 टेबल स्पून 1 ग्लास होऊन उदका घालून मिक्स करून राती न्हिदोचे पुढे पियांची. हाजी निमित्ती आमगे मेटाबॉलिझम इम्प्रूव जावचाक हेल्प जाता. ओके आणि आमगे बॉवेल मुवमेंट चांग जाता. कॉन्स्टिपेशन आशिल्ले जनांकय या भारी चांग. सो या तुम्ही डेली घेवेत. सो या 3 तुम्ही अभ्यास केल्यार पुरो डायबिटीज कंट्रोलार हाडून. आता मी नेक्स्ट योगाभ्यास शिकवूया. येस आता मी नेक्स्ट उष्ट्रासन अभ्यास करूया. सो आम्ही वापस साईड हातून करतांची सो दॅट यू नो तुम्ही क्लियर जावन अभ्यास पळोवन घेवेत. सो दोन्ही पाय आम्ही फार स्ट्रेच करून घेवया. आता नेक्स्ट आम्ही वज्रासन अभ्यास करता. सो आमगे पाया गांठी मडचून सिट ऑन युअर हील्स. आता हगूर आमगेला पाया गांठी वैरी राबुका. दोन्ही पायांमध्येंतू एक तुकून 2 फिंगर गॅप आसो. आमगे बॅलन्स तपसन तशी मात्र या गॅप 7 जाल्यार गॅप नाशिवरे अभ्यास कोरेत. या बॅलन्स समज जावं म्हणल्यार कितें 1 जवळ 2 फिंगर गॅप आसो. ओके आता उसीर घेता दोन्ही हात आमगेला चेस्टा मुखारी. आमगेल राईट हात वयर ओडून मातशी राईट पाया वयर दवरू प्रयत्न. लेफ्ट हात तशीच वैरी मागशी लेफ्ट पाया वैरी आणि घर साध्य जाल्यार तितली मागशी वोरया. ऑब्जर्व युअर चेस्ट एब्डमन अँड थ्रोट. दीर्घ उसीर घेऊन हगूर उसीर सोडया. हगूर उसीर घेता वैरी आणि उसीर सोडता हात सकल. याच अभ्यास तुम्ही 2-3 राउंड कोरेता. वडल सांगील म्हणजे 30 तुकून 1 मिनिट 30 सेकंड तुकून 1 मिनिट ताय तुम्ही मेंटेन लाईक ब्रीदिंग आउट केल्यारी भारी चांग. सो या आता केलेला उष्ट्रासन तसं असं पुरा जनांक कोरोक सुलभ जायशना. त्याची खातीर आम्ही अर्धा उष्ट्रासन शिकयतांची. कोणाक पुरा उष्ट्रासन कोर जायना ताली अर्धा उष्ट्रासन वरे कोरेत. ओके त्या कश करच्या म्हळ्यार आमगेल दोन्ही हात मागशी अशे आसुका. तुमगेल थंब ओटूची आणि रिंगर पुरा बॉट मुखार पॉइंटेड जावन आसो. नाव जाल्यार पुरा बॉट सकल अशी पॉइंटेड जावन आसो. तुमकां खंयची कम्फर्टेबल आसली तशी तुम्ही अभ्यास करून घेया. ओके आता उसीर घेता आमगेला आंग ಸ್ವಲ್ಪ मुखारी कुशिकोन साध्य जाल्यार तितले मागशी वचुका. ओडल सांगील म्हणजे पायामध्ये ಸ್ವಲ್ಪ गॅप आसो. अनेक एक हात उडगास कसं दवरका म्हळ्यार वैरी येताना हगूर येवका. सडन आयल्यार मुखार अशी पोटची तशी जाता. सो ताजे निमित्ती हगूर मुखार येवका. ओके आता हगूर उसीर घेता आंग चिक्के मुखार कुश करता साध्य जाल्यार तितली मागशी. आणि हगूर वैरी आणि एक राउंड कोरिया.
उसीर घेता मागशी आणि वैरी हगूरत हाथ सकल हाडचे कम बैक टू वज्रासना एक कोण पायु मुखारी स्ट्रेच कोरिया अत नेक्स्ट आम्ही फाटी वैरी निद्दोन कोरचे ಕೆಲವು अभ्यास कोरिया हगूर दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाडया आमगेल दोन्ही हत्ता हेल्पान शवासनारी फाटी वैरी निद्दोया पायू दूर हातू दूर palms facing the roof या शवासना अंगाच कंप्लीट वेट नेलार सोडिया आता नेक्स्ट आम्ही मत्स्यासन अभ्यास कोरिया दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाडचे कोणाक पुरा पद्मासन घालू जत्ता तनी याच अभ्यासू पद्मासन घालून कोरेत कोणाक पुरा जायना पायू अशी स्ट्रेट दवरनु टोस पॉइंटिंग आउटवर्ड्स आ दोन्ही ರೀತಿರ್ ಕೋರ್ನ್ दाखयता फर्स्ट आमगेले लेफ्ट पायू मडचुनु राइट पाया वैर दवरचे राइट पायू मडचुनु लेफ्ट पाया वैरी या पद्मासन वापस सांगता कोणा पुरा पद्मासन घालून कोरू जायना दोन्ही पायू स्ट्रेट मुखार स्ट्रेच जावनु असो दोन्ही पायू ओटू असो ओके आमगेल दोन्ही हातू शोल्डर लगी फिंगर पॉइंटिंग डाउन ओके फिंगर सकल पॉइंटेड जावन असुका हगूर उसिर घेता आमगेल गळ वैर हाणू क्राउन ऑफ द हेड नेलार लागोचाक प्रयत्न केदनाय उडगासदवर का या अभ्यास करताना हत्ता हेल्प घेऊनूची या अभ्यासू कोरका ओके हगूरत हत्ता हेल्पान गळ वैर कोरनु प्लेस द क्राउन ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर आता दोन्ही हात आमगेला थैजा वैर दवरचे आणि आमगेल एल्बो नेला लागून असका अंगाच कंप्लीट वेट मत तयार नाही आमगेला हातान तू एल्बो वैर घालया दीर्घ उसीर घेवचे आणि हगूर उसीर सोडया नॉर्मली सकल येताना जनशी येतांची हत्ता हेल्प घेनाशी मेक श्योर टू टेक योर हैंड सपोर्ट एंड देन आमगेला गळ सकल हाडका हत्ता सपोर्ट घेनाशी हाडल्यारी गळ उळकूच साध्यत असता ते अवॉइड करची खातीर हत्ता हेल्पानाची अभ्यास कोरका आम्ही या अभ्यासू वापस कोरया आत्ताव पायू मुखारी स्ट्रेच कोरनु कोर्न दाखयता सो दोन्ही पायू मुखारी ओडोलसाक इल्मणके कोणा प्रजतगी प्लीज ऑप्ट पद्मासना दोन्ही पायू ओटूची टोस पॉइंटिंग आउट वापस आमगेल्या दोन्ही हातू शोल्डर लेवला लगी आमगेल बॉट सकल पॉइंटेड जावन असो आता हगूर हत्ता हेल्पान गळ वैर हाडचे आणि आमगेल क्राउन ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर दोन्ही हातू जांगे वैरी आमगेल एल्बो नेलाक असो अंगाच कंप्लीट वेट नेलारी पायू स्ट्रेट दीर्घ उसिराट आता दोन्ही हत्ता हेल्पान हगूर गळू सकल स्थितीक येवनु मागिरी रिलॅक्स कोरया पायू दूर हाथ दूर palms facing the roof relax विश्रांती आता नेक्स्ट आम्ही जठर परिवर्तनासन अभ्यास कोरया दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाडचे आमगेल दोन्ही हातू शोल्डर लेवलाक हाणू palms facing down ओके आता उसीर घेता आमगेला दोन्ही पायू 90 डिग्री ताई वैर हाडचे ओके मध्येंत असताना उसीर घेवका उसीर सोडता दोन्ही पायू राइट हाता लगी हाण दवरू प्रयत्न कोरया उसीर घेया
उसीर सोडता हगूर दोन्ही पायू राईट हाता लागी साध्य जलरी पायू आमगेले हाता लागोचाक प्रयत्न तशीच आमगेल गळो लेफ्ट हात पळयता सुका टर्न युअर नेक टुवर्ड्स द लेफ्ट दीर्घ उसीर घेवन हगूर उसीर सोडया आमगेल पोट्टा रिजन ऑब्जर्व कोण घेवया आता या अभ्यास करूक ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ ಪಾಯು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ सकल हाडूक कष्ट जातले तांणी कसं कोरका म्हळ्यारी पाया गांठी अशी मडचून दोन्ही पायू राईट सायडाक हाणू तुमगेले पायू स्ट्रेट कोरका ओके कोणा पुरा स्ट्रेट हाडू जाता तांणी स्ट्रेटच हाडयत ना म्हणजल्यारी पाया गांठी मडचून केलर जाले आता दोन्ही पायू वापस 90 डिग्री आमगेल दोन्ही पायू लेफ्ट साइडा वोरयात उसीर घेवन उसीर सोडता दोन्ही पायू लेफ्ट साइड राईट हात पळया आता उसीर घेता दोन्ही पायू वैरी आणि उसीर सोडता हगूर पायू सकल हाडया दोन्ही हात सकल स्थितीक येवन मागिरी रिलॅक्स पायू दूर हात दूर पाम्स फेसिंग द रूफ दोळ मुचून घेया आणि आज आम्ही केलेला पुरा अभ्यास एक पंता उडगासकोन घेवया बैसून कोरची आसनांतू फर्स्ट आम्ही गोमुखासन केले नेक्स्ट आम्ही वक्रासन ताजे नंतर उष्ट्रासन आणि अर्ध उष्ट्रासन अभ्यास केले फाटी वैरी निद्दोन कोरचे अभ्यासांतू मत्स्यासन आणि जठर परिवर्तनासन अभ्यास केलाय या केला आम्ही अभ्यास चूज केलेला सो दॅट तुम्ही या केदनाय अभ्यास करून हाजी बेनिफिट घेऊन घेतांची म्हणून हगूर दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाडचे राईट हातू वैर ओढनू मागशी नेलारी लेफ्ट पायू मडचून राईट साइडाक टर्न जावया आमगेल दोन्ही हाता हेल्पान हगूर उठान बैसूया सो आज आम्ही केलो आसन मात्र अभ्यास केला तुम्ही अभ्यास करताना घरातू स्टार्टिंग आंतू केलो लूसनिंग एक्सरसाइज अभ्यास करया ताजी नंतर सूर्य नमस्कार आणि आज आम्ही केलेला आसन अभ्यास कोरका ताजी नंतर उडगास दवरका 5 तुकुनु 10 निमिष शवासन अभ्यास कोरनूची तुमगेल अभ्यासू तुम्ही मुक्ताय कोरका ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಖ ಅತ್ತ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಳ್ಕೂಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚೆ ಶೀತ सोडका आणि फ्रुट्स म्हळ्यार आंबो ना चिक्कू ना ऍपल तसल पुरा खाऊनच जेवण हाका तुम्ही कसं सांगतात व्हेरी लायक क्वेश्चन या ऍक्च्युली मस्त जण तशी म्हणतांचे यो मग डायबिटीस आयला नी हांव शीत जेवचा ना म्हळ्यार शीत म्हळ्यार आमकां एवरीडे जावूं जाला सो या एक भारी लायक क्वेश्चन ऍक्च्युली सो हांव सिंपल जावन एक्सप्लेन करूं ट्राय करता ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हण एक आसा म्हळ्यार आमी कसं खाण खातांची त्या आमगेल्या ब्लड शुगराक कशी एफेक्ट करता कितली वग्गी एफेक्ट करता म्हळ्यार लायक इंडेक्स ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हूण या आमगेल्या केन्नाय 1 तुकून 55 भितर आसल्यारी लो म्हूण लॅक ओके सो तुम्ही शीत म्हळें म्हणजे उकडी तांदूळ कसं आसा उकडी शीत या आमगेल्या 55 भितर येता सो डायबिटीज आशिल्ल्या जनांना उकडी तांदूळ घेव येता सुरेश शीत जेवताना सुरेश शीताचे ग्लायसेमिक इंडेक्स 64 लागेता 55 चढ सो तुम्ही अवॉइड करता व्हाईट राईस अवॉइड करयांची बॉइल्ड राईस तुम्ही खाव येता हॅव्हिंग सेड दॅट बॉइल्ड राईस खावन निद्दोचे आणि तर बैसून आसचे करूनचे कसं एक फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करू का त्या पुरा जनांक एप्लाय जाता बट डायबिटीज आशिल्ल्या जनांक मेनली फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करता आसुका तुम्ही तुमगेले काम घराच काम करयांचे त्यावेळी पुरो ओके जेवण खाण जाली कुडले निद्दो छानच तुमगेल नील जल नंतर हांव लास्ट सेशनान तुवें मोस्टली सांगला वज्रासन अभ्यास करयांची हाजी निमित्ती आमकां डायबिटीजाक चांग मेटाबॉलिझमाक चांग आमगेल एब्डोमिनल फॅट कसं आसता तर येनाशी प्रिवेंट करूक हे भारी चांग अभ्यासू ओके नेक्स्ट आता आंबो पुरा जनांक भारी इष्ट बट आंबो स्वीट डायबिटीजांक वायट म्हणटांची
तुम्ही आंब ग्लायसेमिक इंडेक्स पळयल्यार 51 तकून 56 भितर आसता. ओके, सो आंब तुम्ही खाताना होल फ्रूट खायांची, फुल फ्रूट. ओके, ज्यूस करूक वचू नकांची. ह्या होल फ्रूट खाताना तुम्ही ताजी साली ಅಂತ ಫೈಬರ್ಸ್ असता, फायबर रिच असता. सो ह्या पुरा आमकां जिवाक चांग, आमकां डायबिटीज असल्यारी ह्या चांग. ओके, आमी ह्याची केदन ज्यूस कोण पितांची, आमी एक फ्रूट खावचे जागेरी पल्प मात्र घालची म्हणून 2 फ्रूट घालतांची. ओके, थंय कॅलरी चड प्लस हाजी ಒಟ್ಟು आमी शुगर घालून पितांची. सो ते हेल्दी आशिल्ले फूड अनहेल्दी जालें. ओके, सो तुमी होल फ्रूट लायक कोण च्यू करून खायनांची. सो लायक कोण च्यू करून म्हणटाना म्हाका उडगासयल्यार आमी केन्नाय खावची कशें आसूं काय म्हळ्यारी आमगेले तोंडा घालल्यार सॉलिड कसं आसा चबून 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 ते लिक्विड जावन आमगेले सलायवा ಒಟ್ಟು मिक्स जावका. ओके, आमगेले डायजेशन आमगेल्या तोंडान स्टार्ट जावका. ते एक सेयिंग आसा आमगेले पोट्टाक दांत ना म्हणून. सो आमगेले तोंडांतूच ते पुरो डायजेशनाचे हाफ प्रोसेस स्टार्ट जावका ते. थंय आमगेल्या फूड आशिल्ले च्यू जावन समजी सलायवा ಒಟ್ಟು मिक्स जावन आमगेल्या पोट्टा वचुका. ಇದನ್ನು आमगेले मेटाबॉलिझम चांग जाता. ह्या आमगेले एक ರೀತಿ खावची तसला आमी आतां विसरली आमची. देर इज अ सेयिंग eat the liquid and chew the drink the solid म्हणून. म्हळ्यार आमी सॉलिड कसं आसा उद्दा अशें कोण भितर घेवका आनी लिक्विड कसं आसा आमी गट पितांची. तर आमगेले सलायवा टोपास मिक्स जावन आसना. सो हगूर आमी उद्दा जेव पिताना सलायवा मिक्स जावन भितर वचका म्हणून. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज आमगेले सलायवा आमगेले फूड मिक्स जावका आनी आमगेले खावची कसं आसा होलफुल म्हळ्यार होलसम म्हळ्यार आराम से आलोचन करून आमगेले फूड डायजेशन जावचें आमगेल्या तोंडान स्टार्ट जावका म्हळ्यार एक रिजन. सो आंब सांगिल्ली बरी फुल फ्रूट खायांची, ज्यूस करून खावपी नकांची. म्हळ्यार तुम्ही सांगचे फ्रुटान तशें नॅचरल लायक सक्कर ते लायक प्रोसेस्ड आमी सक्कर कसं घरा हाडटाची ते तितले तुम्ही अवॉइड. परफेक्ट. आमगेले फ्रुट्स कसं शुगर आसता त्या आमगेल्या बॉडीक जावका. आमगेल्या भायर तुकून आमी घालची व्हायट शुगर आनी कसं आसा त्या आमी अवॉइड करता. आतां एक डायबेटीक म्हणल्यार कितले फ्रिक्वेंटली खावका जाता एकल्यान. ओके, सो डायबिटीज आशिल्ले जाणां तुमगे स्मॉल मील्स कोण घेवका एक 6 times a day. ओके, साना मील कोण एक तुमगे ब्रेकफास्ट लंच डिनर आनी स्नॅक्स जाले म्हण जाल्यार तुम्ही 2 वरलेल मील कसं आसा एक मिलांतू फुल फ्रूट्स मात्र दवरून घेवका, एक मिलांतू फुल व्हेजिटेबल्स मात्र दवरून घेवका. ओके, हांव ऑर्डर सांगील म्हणजे पुरा फ्रूट्स पुरा खाण खाता नाही च्यू लायक कोण कोरका वय बट फ्रूट्स आनी व्हेजिटेबल्स खाताना ते रॉ. सो आनीक आमगेले ಸ್ವಲ್ಪ चड एफर्ट घालून आनीक लायक कोण च्यू करून ह्या फूड खावका. ओके, सो पुरा आमगेले बॉडीक जावका म्हळ्यार हांत कळटा डायबिटीज आसो ना आसो. ऑर्डर हांव सांगील म्हणजे तुम्ही तुमगे फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करूका. तुम्ही फ्रुट्स खावन येतरी आनीक एक म्हळ्यार शीत जेवण पुरा आमगेले जेवण जातरी वापस आंब खाता म्हळ्यार इट्स नॉट गुड. तुम्ही तुमगेले जेवण जातरी वापस तुमगेले 2 to 3 hours गॅप नंतर तुमगेले आंब वापस खायांची. एक कप अंत पुरा खावची नाका. सो स्मॉल पोर्शन तुम्ही कोर्ण केल्यार तुमकां बारी लायक. आयचे एक ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂತೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ आम्ही उलयली कसं पुरा आहार घेवका कसं पुरा योगासन कोरयेत म्हणून आम्ही डॉक्टर विशाखा भट्ट तुकून तांगेल तुकून आम्ही शिकलीची. हे एक व्हिडिओ मस्त क्लियर असं म्हणून हांव लेखता. तशीची तुमकां कसले डाऊट असल्यारी कॉमेंट सेक्शनान तुम्ही घालाची. तशीची मुखारी खंयचे एक विशयारी व्हिडिओ जावका तेवय तुम्ही कॉमेंट सेक्शनान तो घालाची. हे एक कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद.